officer from Government of Goa, and friends from media. I welcome you all. Government of Goa has decided to sign MOU with NFPRC in the cabinet on 9th June 2022. Nation First Policy Research Center works closely with various governments to advance relevant policies and effective on-ground implementation. NFPRC conducts rigorous, in-depth research and employs system thinking to arrive at creative policy solutions. And it works in close consultation with the government and public institutions to implement policies on the ground. NFPRC undertakes both extensive peer-reviewed research for long-term projects as well as incisive quick turnaround research for actionable agenda. Further, NFPRC also conducts impact evaluation of existing policy intervention to identify lacunas or roadblocks and suggest remedial solutions. Further, NFPRC is open to developing collaborative partnerships to build on existing knowledge while being dedicated to nation building. It also emphasizes on vision of India to foundations of Sarvodaya, Antodaya, and finally Gram Swaraj. Now, the MOU will be signed by Shri Uday Bhaskar Guda, Director and Executive Board Member of NFPRC, and Shri Vijay B. Saxena, Director, Directorate of Planning, Statistics and Evaluation. I request them to kindly come and sign the MOU. Now, I request our Honorable Chief Minister to kindly address the gathering. नमस्कार. Good evening, friends. आज गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स आणि नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर NFPRC या दोघांच्या मदीं जो एग्रीमेंट MOU सायन जाता, इट इज एन MOU फॉर द स्पेशली फॉर द ट्रॅकिंग ऑफ द प्रोग्राम. जो मॅनिफेस्टोत कार्यक्रम पुराय दिला तो मॅनिफेस्टोतलो कार्यक्रम सरकार इम्प्लिमेंट करता काय ना हो करपा खातीर देर इज अ एग्रीमेंट सायनींग बिटवीन द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा एंड नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर. हाज्या मदीं एग्रीमेंट सायन जाल्या उपरांत देर इज एन परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट युनिट टू ट्रॅक द डिपार्टमेंट वायज प्रोग्राम अँड प्रपोज्ड प्रोजेक्ट. 14 म्हयन्याचो एग्रीमेंट आसतलो. पुराय प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट ईच एंड एवरी डिपार्टमेंटा कडेन इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज आसतले किंवा बाकीचो प्रोग्राम परफॉर्मन्स लास्ट इम्प्लिमेंट जायसर ते हो वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन मॉनिटरींग जातलें, ट्रॅकिंग जातलें. स्पेशली ज्या पद्दतीत आमी म्हटलां की अंत्योदय तत्वाचेर हो कार्यक्रम सुरू करपा खातीर पुराय आमी नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च हांच्या बरोबर हो MOU सायन केल्लो आसा. आतां पर्यंत आमी पळयता की नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च इज वर्किंग विथ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्किंग विथ द डिफरंट गव्हर्नमेंट. आमकां तांचो रिसर्च जो आसा हाजी मदत पुराय स्टेट गव्हर्नमेंटाक जातली. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कडेन काम करीत आसल्या कारणान वेगवेगळ्यो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्यो पॉलिसीज हांगासर इम्प्लिमेंट करपा खातीर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे वेरियस प्रोग्राम्स स्टेट गव्हर्नमेंटान इम्प्लिमेंट करपा खातीर वेरियस गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स स्टेट गव्हर्नमेंटात इम्प्लिमेंट करपा खातीर
आमकां तेंची मदत जातली आनी वेरियस इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूजूय ट्रॅक करपा खातीर आमकां तांची मदत जातली. म्हाका दिसता निश्चितच रित्या माननीय मोदीजींचे विजन आमी अंत्योदय तत्वाचेर व्हरपा खातीर आमकां नॅशन फर्स्ट रिसर्च सेंटर हांची मदत ही आमी घेतले. ह्या कार्यक्रमाचो पयलो भाग इट इज अ सायनींग ऑफ MOU आशिल्लो. दुसरो भाग जो आसा पयलेच फावटी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी CS कॉन्फरन्स घडोवन हाडली. आतां पर्यंत देशांत माननीय प्रधानमंत्री CS कॉन्फरन्स केन्नाच घेयनाशिल्ले, तर फक्त DGP लेवलाचेर एकूच कॉन्फरन्स जाताली. पयले फावटी देशांत CS कॉन्फरन्स जाली आनी ज्या पद्दतीत आमी म्हणटा की ईच एंड एवरी प्रोग्राम ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जे लोक उपयोगी कार्यक्रम आसा ते सगळ्या राज्यांनी इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. त्या खातीर CS कॉन्फरन्स जी हिमाचल प्रदेशात जाली, ती हिमाचल प्रदेशांतली CS कॉन्फरन्स द CS वील ब्रीफ फॉर ऑल द मिनिस्टर्स एंड ऑल द सेक्रेटरीज आनी सगळे CS कॉन्फरन्सांत जाल्ले विशय हे सगळे मंत्री आनी सेक्रेटरींक सगळ्यांक ब्रीफ करपा खातीर CS पुराय विशय CS कॉन्फरन्सांतले ब्रीफ करतले. तिसरो पार्ट आयच्या आमच्या कॉन्फरन्साचो आसा विच इज एन चीफ मिनिस्टर कॉन्फरन्स. चीफ मिनिस्टर कॉन्फरन्स हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जी घेतली आनी तातूंतल्यान जे वेगवेगळे विशय म्हणजे 27 पॉयंट्स जे इंटर डिपार्टमेंटल रिलेटेड आसतले किंवा गोंयच्या उदरगतीच्या दृश्टींतले वेगवेगळे 27 मुद्दे जे आसा ताजेर सगळे मिनिस्टर्स आनी सेक्रेटरीज हांकां ब्रीफ स्वता हांव करतलो. त्या खातीर तितूरलें प्रेजेंटेशन जें आसा चीफ मिनिस्टर कॉन्फरन्सांतलें प्रेजेंटेशन हे तिसऱ्या पार्टात हांव घेवपाचो आसा. एकंदर आमी माननीय मोदीजी ज्या पद्दतीत म्हणजे मिशन मोडचेर काम सुरवात केलां त्याच धर्तीचेर गोंय सरकारानूय मिशन मोडचेर काम सुरवात केलां. मिशन कर्मयोगी हें आमी गोंयांत ऑलरेडी सुरवात केल्ली आसा. ताजी फर्स्ट फेज म्हणजे सगळे सरकारी अधिकारी हांकां कर्मयोगी मिशनांतल्यान काम करचें पडटलें. त्या खातीर ऑलरेडी तेजो एक पार्ट सुरवात केलो. तेजी कंटिन्युअसली ट्रेनिंग ही सगळ्या सेक्रेटरी लेवला पासून ज्युनियर स्केल ऑफिसा पर्यंत ह्या सगळ्या जाणांक आमच्या G-PART ह्या इन्स्टिट्युशनाच्या वतीन ट्रेनिंग दिली वतली आनी कंटिन्युअसली त्याच बरोबर गोंय सरकारच्या वतीन मंत्री सेक्रेटरीज इवन दो द चिंतन शिबीर घेतले वयतले. फुडल्या सप्टेंबर म्हयन्यांतल्या शेवटच्या आठवड्यात कंटिन्युअसली फॉर द 72 आवर्सचे चिंतन शिबीर हे घेतले वतले जेणे करून आमचो मुख्य उद्देश जो आसा सरकारांतले सगळे मंत्री आनी सेक्रेटरीज हाजो जो आमी म्हणटा की अंत्योदय आनी सर्वोदय ह्या धर्तीचेर काम करपा खातीर सरकारांतले वेगवेगळे विशय हे चिंतन करून सोडोवपाचे आनी खंयच्याय पद्दतीत आमी अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाचें. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो वेगवेगळ्यो पॉलिसीज इम्प्लिमेंट करपा खातीर सगळ्यांच्या सहकार्यात त्यो इम्प्लिमेंट करपाक सरकार सदोदीत तत्पर आसतले. त्या खातीर आयची म्हणजे नॅशन फर्स्टा बरोबर सायन जाल्लो MOU, CS कॉन्फरन्साचे ब्रिफींग, CM कॉन्फरन्साचे ब्रिफींग आनी ताज्या उपरांत मिशन कर्मयोगी हो मुवमेंट ऑलरेडी सुरवात जाला. ताज्या उपरांत चिंतन शिबीर अशाच पद्दतीत म्हणजे ऑगस्ट सप्टेंबर आनी परत एकदा ऑक्टोबरात वचपी चीफ मिनिस्टर CS कॉन्फरन्स अशे वेगवेगळे कार्यक्रम हे कंटिन्युअसली सुरू आसतले. आयज परत एकदा हे सायनींग ऑफ MOU बिटवीन द नॅशन फर्स्ट आनी द मुख्यमंत्री परिशद ब्रिफींग हाजेर परत एकदा सगळ्या भोवमानिस्त मंत्र्यांचे भोवमानिस्त सगळे सेक्रेटरी प्रेस मिडिया आनी ऑफिसर्स ह्या सगळ्यांचे स्वागत करता आनी रिक्वेस्ट करता की नॅशन फर्स्ट तेंच्यांनी आपलें प्रेजेंटेशन दिवचें. प्रेस मिडिया वचूं येता. थँक्यू. टी ब्रेक रुमान सगळ्यांक अरेंजमेंट केलेली आसा फॉर स्नॅक्स एंड ऑल. रिक्वेस्टिंग ऑल द मिडिया टू गो टू द टी ब्रेक रूम.